हरमलचो जो दसरो आसा तो दसरो तसो फेमस आसा। आता गेली कित्येक वर्षापासून ही परंपरे जे दसरोत्सव साजरो केलो वयता तशाच पद्दतीचो ह्याही वर्षा दसरोत्सव आमी हरमलान सुरवात जाल्लेली आसा। आयज जर तुम्ही जर पळयलें जाल्यार तुमकां आतांची म्हायती दिली की गांवकारांची दसरोत्सव हरमलचो कशा पद्दतीन केलो वयता हाचेर तांणी उलयलें। पण हरमलान चवथो मानकरी म्हणून जो आमचे मेथर फॅमिली आसा तेंचो आयज पावणेर आसा। पावणेर म्हळ्यार कितें तर एक्चुअली जी दोनूय तरंगां आसात रमणताची आनी भुतनाची ती हांगा येवन आयज पावणचार करतले म्हणजे हांगा रावतले म्हणजे चवथ्या दिसा रावप आनी पांचव्या दिसा वचप असो तो भाग आसा। आनी त्या ह्या हितून आमी वेगवेगळ्या पद्दतीचे कार्यक्रम आमी हांगा साजरे केले वयता। जी मेथर फॅमिली म्हणून जी संपूर्ण गोव्यान आनी गोव्या भायर सुद्धा जी दिसता ही सगळी फॅमिली म्हणजे आता उदाहरणार्थ आमी हरमलकर जे भायर जे गेलेले आसात ते हरमलकर आसतात हे सगळी फॅमिली ह्या दिसा म्हणजे फाल्यां जेंकां कौल आसा म्हणजे आयज संपूर्ण दीस हांगा देव पावलेले आसा फाल्यां तेची 5 तेची विधिवत वयतले आनी वता आसतना आमकां मेथर फॅमिलीन कौल आसा। आयज जो आमी जो उत्सव साजरो करता जायता तुमी पळयलेले आसा जेन्ना देव भितर आयले देवांचे रितसर हांगा जे बांदले गेले आनी त्या बांदल्या उपरांत आतां जो प्रकार जो आसा जो भले प्रकार आसा तो भले प्रकार म्हणजे पयशे ओवाळून त्याची रितसर म्हणजे पुजा केली वतली ती जाल्या उपरांत हांगा ह्या फॅमिलीन ह्या वर्सा आमी भजनाचो कार्यक्रम दवरलो आसा। तो भजनाचो कार्यक्रम ना म्हटल्यार रातच्या 10-12 पर्यंत त्याच्या उपरांत महानैवेद्य आणि अशा पद्धतीन जो संपूर्ण रात आमी जागयली वयता। फाल्यां सकाळी ह्या दिकेर वेगळो पद्धतीचो कार्यक्रम जाता आणि महाप्रसाद जो आसा प्रकार तो दनपारच्या 12 किंवा 1 ते 2 ते 3 पर्यंत महाप्रसाद जाता। महाप्रसाद जाल्या उपरांत आमी ते प्रसाद जो आसा तो प्रसादी लायली वयता देवाच्या जे गांवकार जे आसा ते प्रसादी लायता पांचांक रितसर ते देव भायर करतात आणि जो मान आसा तो हांगा तांकां दिलो वयता कौल दिलो वयता आणि हांगाच्यान जर चलत जर आमी ना म्हटलें जाल्यार एक 10 मिनटाच्या वाटेचेर वता आणि थंयसर रितसर तांचे जर पयशे जाल्यार सगळ्यांक जे मेथर फॅमिली आणि हांगासले जे आमचे सोयरे पावणे जे रिलेटिव्स आसात तांकां सगळ्यांक कौल जो आसा तो कौल सांजच्या 5:00 5:30 दिलो वयता आणि ताच्या उपरांत हे देव हांगाच्यान जो 5वो मानकरी आसा जो गावडे म्हणून आसा तो गावडेच्या घरान वता। अशा पद्दतीचेर आमी गेली कित्येक वर्सां म्हणजे ना म्हटलें जाल्यार आमी सांगूंक शकना एक्झॅक्टली केन्नाच्यान ही परंपरा सुरू जाल्ली आसा। ही परंपरा हांगा आमी हरमलान केली वयता आणि हे करत आसतना आमी जेन्ना आमी अशें म्हणटा की मेथर फॅमिलींचो जो पावणेर आसा तो केवळ बाबा एका विनोद मेथराचो किंवा राजन मेथराचो असो आमी मानिना। आमी म्हणटा की ह्यो सगळो पावणेर आसा ह्यो मेथरांचो आसा त्यामुळे सगळी जी मेथर फॅमिली आसा ती एकत्र येवपाचें वर्षान एकदा काम जाता आणि हे त्या